सुरवात एक गीत घेऊया. पेज नंबर 15, A30. उल्हासानी सर्वेस पराक वागनात सगळ्या मनशानो देवाक गायन करून. उल्हासानी सर्वेस पराक वागनात सगळ्या मनशानो देवाक गायन करून. सर्वेस पराची सेवा करात आनंदाची भक्ती करात. सतगीता गावून गावून भितर सरात संतोषायात देवा मुखार. हालेलुया हालेलुया माय मोगाचो योकार दिता तुमकां सगल्यांक भयणींनो आनी भावनो. आयज आमी स्नान दातार बागयोन जुवांचो जोल्म ही दोबाजीक परब समरमता. सगळीं जाण जाणत की आयज सांजुवां म्हणून वय परंपरे प्रमाणे आमी जाणो कशे भाशेन हें फेस्त आमी समरमता घरादारांनी आनी प्रत्येक गांवांनी. आमी सगळ्यां पासून मागया आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. सगळ्या जुवांवां पासून मागया. आयज आमी ही इंतेसांव घेता. जॉन डिसुजा आपलो जल्माचो दीस समरमता आनी बरी सावथ भलायकी देवा कडेन मागता. आगोस्तीन फेर्नांडीस तेच भाशेन बर्थडे आनी देवाचें बरेपण मागता. जॉनिता डिसिल्वा तिचो बर्थडे आनी तिचेय पासून आमी मागया. फेलिनो एंड विलोना डिसुजा हांचे पासत तांचे फामिली पासत बरी सावथ भलायकी देवान तांकां दिवच्याक. लिबेराता दिमेलो हिचे फामिली पासत आनी शेजारां पासत बरी सावथ भलायकी ती मागतात. पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाचे पासत आमी हे मीस पेटयता. कित्याक एक म्हयनो जालो तो मेल्ल्याक आनी ताच्या ओतम्या पासत आमी हे मीस पेटयता. सिरिल गोम्स हाच्या ओतम्या पासत, सिंथिया कारास्को हिच्या ओतम्या पासत. ओतम्या पासत जुआंव बालतिस्त वेगासाच्या पासत आनी बद्याचो उगडास करतात ती. कायतानिनो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत, सांतान पिंटो 5वें वर्स मेल्ल्याक 5 वर्सां जालीं तो ताच्या ओतम्या पासत. लिबेराता दिमेलो हे मीस पेटयला सुपुलगत तिरींतल्या ओतम्या पासत. डेल्सी जुआंव हिच्या ओतम्या पासत. एल्विरा फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत आनी आमी बर्थडे सेलेब्रेट करता आमच्या भावा पास्क्वाल ब्रिटो हाचे पासत आनी ताका देवान बरी सावथ भलायकी आनी बरेपण फाव केल्या प्रमाणे मागतात. ही सगळी मागणी आतां इंतेसां धरून ह्या मित्सान आतां आमी खालतीपणी आनी व्हडा भावार्थान आनी बोरवाशान मिसान भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बागयोन स्नान दातार हाचोच एकल्याचोच जल्म कसो जालो तो आमी जाणो. पायमाय पिरायेची आसलेली तरी पूण देवान तिका प्रसूत केली आनी एलिझबेथीन भुरग्याक जल्म दिलो. जाकारेस ताचो बापूय एक धर्मोंत मनीस आसलेलो आनी ताचो जल्म घडल्या उपरांत कितलें वजाप तांकां सगळ्या जाणांक घडलें. ती म्हणूंक लागली हाचें नांव कितें दवरया. ताणें सांगलें जुआंव.
मायन सांगलें जुवां पायन फोळ्याचेर बरोवन काडलें जुवां सगलीं अजाप जालीं. हें सादें न्हय, हें देवान येवजिल्लें सगळें काम तांचे सगळें सार्थी पावून घडलें. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमचोय सगळ्यांचो जल्म तो सादो न्हय. देवान सगळें निवडलेलें आसा. आयच्या वाचपांनी आमी पळयतल्या आदी फुडेंच मायच्या कुसव्यान आकारच्या आदी देव आमकां वळखता आनी देव आमकां सगळ्या जाणांक आजीर आसा. फकत आमी ताची भुरगीं ताका आजीर जावंक जाय. जावंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसण मागलें. सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन सगळीं जाणां आतां म्हणया, हांव पातकी सोर पोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklot kor, Somia kaklot kor, Krista kaklot kor, Krista kaklot kor, Somia kaklot kor, Somia kaklot kor. Mój maneva kucorki, ani shanti dasha istak sonsari. Sorvespora deva, sorgi charaya, Sarpodveda deva, Baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka din vasta, tuja tor voivova pasa, ami tuka wakata. Mój maneva kucorki, ani shanti dasha istak sonsari. Somia Jesu Krista, Baba chai kľacbuta, Somia Deva, Deva cišenie, tu sonsarače pap kataj. Amci kaklot kor, tu Baba čau švjak poslaj, amče magli aj kunge. Mój maneva kucorki, ani shanti dasha istak sonsari. Як повідать м'я загати, Дева побачи мой мир Ісус Христа. Eklos tu povід, eklos tu ішвар, eklos tu пормішвар. Мой манева курсорки, ani shanti dasha istak sonsari. Amen. मागुया. सर्वेस्परा तुवें बसायलोल्या सोडवंडाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्यवन जुवांक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक पाट करून
आमच्या सोडवणारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवादयाच्या पुस्तका वेलें वचप. जुंव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चित दियात. हांव जल्मोचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सावन ताणें म्हाका म्हजे नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावलेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पोसलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळतालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयचे कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपसळ्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस जावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करणयो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक ओजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां ओजापांची, तांचे खातीर तुका दिन वाचता. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी बुयच्या गोपान म्हजी कूड कोडटलोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुप्ती नासलें. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. तोरण दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो रासा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं कोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. सुवावान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगोटलें तेन्ना
ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआंवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावो ना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्राहामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेंतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुका बाळका म्हज्या बोवडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगळो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायचें नांवा पोरमोणे झाकारियास म्हणून ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआं म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीन तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणेन बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणेन फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुळखांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकोतल्यांनी ह्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवें आसलो. आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुद्धीन उखोण जायत गेलो. जेरुसल्याक सोबार दिश्टी पडोवेर तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. हें आमच्यान सगळ्यां विशयी म्हणूंक जाता. पूण जुआं विशयी आमी जाणो. बापूय आवय जाणटी पिरायेची, झाकारियास आनी एलिझाबेथ. पूण धर्मवंत खूब जाणां आमची भाव भयणां हे भाशेन म्हण तूं तांकां भुरग्यां जावंक ना, मागतात, सगळें कितें करूंक जाय तें कोत्तात, पूण भुरग्यां आजून जावंक ना. तो तीं एलिझाबेथ आनी झाकारियास तुमकां गोठाय दिवं.
आनी वो भुरगो उत्तरल्या उपरांत हें आनी कितें सगलें देवाचे येवजणे प्रमाणे. कित्याक पयल्या वाचपान आमी कितें आयकलां, ल्हान आसतना आवयच्या कुसप्यान जल्मच्या आदीं देव आमकां वळखता. पळय ताणें कितें म्हणलां पळय, हांव जुल्मेच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसवांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो, तोर्साद सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. देव सगलें जाणो आनी सगलें कोत्ता. फकत आमी कितें करूंक जाय तर? आमी देवसपणी आमचें जिवीत सारूंक जाय खरें, पूण देवसपणी सारतना ताका आमी हाजीर जावंक जाय. कित्याक तो आमचे बरोबर उलयता आनी तो उलयलो म्हणटच ताचें उतर सारकें जाता. आतां आमी बाकीचें सगळें कोत्ता पूण उतर ताचें आयकूंक आजून आमकां ती शक्ती मेळोंक ना, ओ आमी नको तें. एक पाटी कळ्ळें की ना मागीर आमच्यान तें करूंक जातलें आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत तर सारीत आमी ताका सहकार करतले. बाकीचें तो सगळें करतलो आनी सगळो कोत आमकां तो सांगीत आसतलो. ते भाशेन ताच्या जिवितान घडलें. जुवांच्या आनी सगळ्या प्रवाद्यांच्या आनी सगळ्या सांता भक्तांच्या. आतां देव आमकां वेंचून काडटा खरें, पूण तो आमचे सगळें आपली येवजण घडोवन हाडटा. आतां ही खबर पुऱ्यान दुसऱ्यांक दिवपाची कशे भाशेन करूंक जाय तें दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ही खबर आमी सांगता आनी सांगूंक जाय. देव आमकांय खूब सांगता तें दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, पूण कशें सांगूंक जाय? पवित्र आत्म्यान रावन. आमी कितें करता, बरें पळय तें सांगूंक सोदता पूण आमचे वस्तुकी सांगता आनी ताका लागून तें बरें जायना. बरें पळय तें जावंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान करूंक जाय. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो म्हणजे देवाचो हात आमचेय सोबे आसा. जुआं बावतिस्त खरेपणी आमकां हें सगलें आपल्या जिवितांतल्यान शिकयता. पयले सुवातेर इगोर्ज मातयेन फकत तिगांचो जल्म आमी समोरुमता. जेजूचो पयलो म्हणल्यार 25 डिसेंबराचेर, सायबीण मायेचो 8 सप्टेंबराचेर आनी जुआं बावतिस्ताचो 24 जुनाचेर. तर हें आमी सगळें जाणो. पूण हाका पळय येदो व्हडलो मान मेळलो. कित्याक लागून मेळलो? कित्याक ताच्या जल्मान, ताच्या प्रवचनांत आनी ताच्या सगळ्या जिवितान ताणें जेजूक साक्षी दिली. आपल्या जल्मान जेजूचें जिवीत ताणें सांगलें. आतां दुसरें म्हणजे कितें जालें, तो आमच्या सारकोलो आसलेलो. कोण? जुआं बावतिस्त, ताची आवय एलिझाबेथ आनी जाकारियास. धर्मूच मनशां, पूण ताका ती मूळ पातकांतली सुटका मेळोंक नासली. जेन्ना मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता तेन्ना हो भुरगो खरेपणी पवित्र जाता. आनी हें ते भाशेन घडलें आनी ते मेरेन सावन तो वेगळेपणी आपलें जिवीत सारूंक लागलो. म्हणटच पयले सुवातेर तो अरण्यांत आपलें जिवीत सारतालो. अरण्यांत आपलें जिवीत तो देवाक जाय पळय ते भाशेन तो घडोवन हाडटालो, म्हणजे सहकार करतालो. आनी जेजू येवच्या आदीं जेजू आयल्या उपरांत ताणें तांकां दाखयलें, हो पळय देवाचो मेंढरो म्हणून सांगलें. हो संवसाराचें पाप काडटा पळय तो. आनी तिसरें म्हणजे ताचे फुडें हांव कोणूच न्हय. वय म्हाका देवान सगळ्या प्रवाद्यांतलो लास्ट प्रवादी केलेलो आसा, पूण हांव ताचे वाणाच्यो वाद्यो सुटूंक पुरान म्हाका लायकी ना. तो खालतो जाता आनी म्हणटा तो वाडोवंक जाय, हांव उणो जायत वचूंक जाय. पूण ताणें देवाच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन भियेनासतना जें कोणाक सारकें सांगूंक जाय तें सांगलें आनी ताचो परिणाम पर्यंत ताचेर जालो. हे भाशेन कितले जाण आमचे भाव आनी भयणां स्वता पासत खूब भोगतात. पूण तुमी भियों नाकात, कित्याक जुआं भाशेन आमकां विजय आसा जेजू क्रिस्ता सोबे.
तर हे भाशेन आमचें जिवीत जिवोवच्याक भाग्यवंत जोआन बाप्तिस्ता कडेन मागया आमी जेजूक साक्षी दिवच्याक आमच्या जिवितांतल्यान आनी जेजूक पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय आमकांनूय ताकद दिवंक जाय आनी ताणेन आमचे सगळे आपली उतरां कोन्यो आनी साल दुसऱ्यांक पुरगोटूंक जाय हें सगळें घडच्याक हांवें सदांच म्हणलां जेजूची उतरां आमी पाळया रातची न्हिदच्या आदीं जशे भशेन जेजू मागण्यांत रावतालो तेच भशेन आमी 5 मिनट जेजूक एकवटान रावया उठ्ठाणा सकाळीं जेजूच्या त्या एकवटान उठया 5 मिनट आनी पळयात हे देवळी मिलाग जातली आख्खी रातभर जेजू आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो ज्या प्रमाणे आयच्या दिसा आमी आसोंक जाय ताचे बापायचे येवजणे प्रमाणे ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडटलो म्हणजे कितें आमची काकळूत करून आमची पातकां पुसून आमी ताचे सारकीं ओदीक जातले हांव आनी दीसभर मागीर जेजू सगळें जेजूक आमी तो हाजीर करतले ताची उतरां ताच्यो कोन्यो आमी हे भाशेन ह्या आमच्या भावां भयणी परगोडटल्या आनी जियेतल्या सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया अशें धरलें म्हणटच आमकां पेकोवणी मेळटा आमचे कुडीक मनाक आनी ओतम्यांक जेजूक आमी हाजीर जाले म्हणटच हें अदीक खोलायेन घडोवन येता प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरलो की सगळें जेजू सवें आसा जेजू सवें उफेता तें सगळें भायर सुस्कारांतल्यान काडया जेजूच्या नांवांत काडलें म्हणटच सोंपेपणी तें सगळें भायर सोदता चड करून आमचें पातक आनी पातक ताचेर दवरलें म्हणटच तो तें नितळ निर्मळ करता ताच्या जाग्यार बरें पळय तें घालता वायट आहा तें काडटा आनी बरें आहा पळय तें सगळें अदीक बरें करून दिता हो गूट ताणें आमकां उगडापो केलेलो आसा ह्या गुटा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवोया आनी ही कृपा तो आमकां दिता म्हणटच सगळे आमच्या भावां भयणां पासत आमी आतां मागया तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात ह्या मिसाची केरीत इंत्यासां आसात ती दुसऱ्यांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांचे पासत जी कोण दुयेंत आसा त्या सगळ्यां पासत आतां आमी मागया सोर पोदेदारा आनी काकुळटसरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका ही प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सुरक्षे येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक तुवें गुणांतरीक वॅक्सिनां काडूंक मदत केलेली आसाय ताणेन ही वॅक्सिनां काडलेली आसा ताचो बरो परिणाम आमच्या सगळ्या भावा भयणांचेर जावंक आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 28 C2.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, स्नान दातारा बागयोन जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोशान समोरुंबून त्याच निश्कोलंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सोडवणदार म्हूण आमच्या काळजांच्या मनशांक दाखय, आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदिद्रा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्व साय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेचे कुसवेंत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मूचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयेच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सुर्गीच्या जिविताची जोत जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सुर्गीच्या देवदूतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणूंक निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी कशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी क्वार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. जेजू आमचे सगळे मागणें कोत्ता कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. सगलीं आमची इंतेसां मनांत हाडया, काळजांत दवरया आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तांचेय पासत आमी मागया आनी बरोबर जेजू सवे म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या थंय तुवें म्हज्या म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया पेज नंबर 49 D4. घे दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव व्हडते देवा आमच्या दोयाळ बापा, बागेवन जो हांव स्नान दातारीची जल्मां परोब आमी आज संतोशान समरोमली. सोड म्हणणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. म्हणून भावनो तुमकां सगल्यांक परबीं ह्या फेस्ताची हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट सांत जुआं. तर तुमकां हांव बरेंपण मागता, तुमकां राख आनी सांबाळ म्हणून. आनी आमी सगळीं जाणां जुआं भाशेन जेजूक पयलो वयलो स्थान दिवया आमच्या जिवितान. सर्वेस्पूर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकली बागून वो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर बुजोवण्याचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले संस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सोर आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी फळादीक करूं. सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया अरोणांतलो ताळो. Oronatlo tu talo, sorbondara fude salo, taka kyun kaite monan, jinendrosto da koiloi, standino sumo sonto, otoman favo tuka, con tu ci palo